कॉयन्स म्हणजे पुरातन असे शिवाजी काळातले, तसेच पोर्तुगीज काळातले, तसेच गोंयची करन्सी, भायली करन्सी, हे सगळे आयज हांगासर पळोवपाक मेळटा भुरग्यांक. हे सगळे जे कलेक्शन आसा हे शेखर गोपी नायक आनी रावपी खामामळ कुडचड्या हेणे 10 वर्सांचेर ही कलेक्शन करपाची तेगेली हॉबी आसलेली. आनी तेजे उपरांत आतां जवळ जवळ 40 ते 50 वर्सां जालीं ताणें प्रत्येक कडेन वचून हे कॉयन जमा करून हाची पुराय म्हायती खंयचो कॉयन खंयच्या वर्साचो आनी तेजें म्हत्व कितें हें सगळें हांगासर डिस्प्ले केल्लें आसा. सगळें गोंयभर अशें प्रदर्शन जावन लोकांक ही म्हायती शेखरान पावोवपाची गरज आसा. हांव 10 वर्सां आसतना करपाक लागिल्लो आनी म्हाका 50 जाली. 40 वर्सांचें कलेक्शन आनी म्हाजी ग्रोसरी शॉप कुडचड्यार. ग्रोसरी शॉपांतल्या कारणान ते पयशे खूब येताले मोड. आमकां दिसा मोड लागताली 200-300 रुपया. तितून भितर एक रेड सो दिसलें जाल्यार ते काडून हांवें कावंटरा बेश्टे दवरले. तेन्ना आमगे कस्टमर येता तूं असले पयशे घेता पन्नी. हय अशें म्हणून तेन्नाच्यान चालू जालें. चालू जाता मागीर सिल्वर आसा सिल्वर घेता अशें मागीर चुकून तेका कांय सांगलें पयशे बी दिले. आनी मागीर हांव स्टेटी बी खूब भोंवलो. तेन्ना फेसबूक नासलेलो हांव म्हणल्यार कोणाक गुगल नासलेलें घेवपाक. ऑनलायन कांय नासलेलें. पूण सगळी स्टेटी आमी दोगांय भोंवली. एकलो गेल्यार पुलीस म्हणून म्हाका कांय दिनासलें कॉयन बी पण तेका घेवन भोंवलो. पर्सनेलिटी लागून हो पुलीस म्हणजे असलें कांय दाखयनासलेलें. तेका घेवन भोंवलो लग्न जालें. मागीर आनीक वतर भितर म्हूण सांगून घेतलें शिवराई शिवाजीचे 500 कॉयन आसात 500. ओके. मागीर सगळी स्टेटी भोंवून सामकी गांवांनी भोंवून कलेक्शन केलें. सो हे फर्स्ट टायम तुमी डिस्प्ले केल्ले आसा हांगासर काय हेच्या पयलीं आनी खंय केला? केला आनी हे आहा पळय हांगा काही पेपर दिसता पळय हे पेपर स्टॅम्प पेपर तेन्ना स्वस्तानीक आसलेले. स्वस्तानीक तांचे कडेन टेक ओवर करून वल्लभभाई पटेलान आमचे कंट्री मागीर स्वतंत्र केला देश. मागीर भारत जालो त्या सगळी स्वस्तानीक आनी ते पेपर स्टॅम्प पेपर स्टॅम्प ड्युटी पेपर. सो हांगासर दिसता ते स्टॅम्प पेपर आनी कॉयन आनी करन्सी कितें आहा ते फॉरेन करन्सी पासून आसा. खंयच्या कितल्या कंट्रीची आहा? आसा 125 कंट्री सुमार वयर आसा. धवळीच्यान फ्लोरिडा खातीर बी 1 रुपया.